गुलू मना फुलू मनाच्या तापै गो, गुलू मना फुलू मनाच्या तापै गो, व्हडलो मामा दारान पावला च्या हाड गो, व्हडलो मामा दारान पावला च्या हाड गो, व्हडलो मामा दारान पावला च्या हाड गो. मोगाळ भुरग्यानो, गुलू माना आनी फुलू माना मामा आयला म्हूण ती ताका च्या दितात. तशी तुमी कोणाक च्या दितात? बराबर. घरान कोणूय सोयरे आयले जाल्यार आमी तांकां आयले काय बस म्हूण सांगतात. तांकां उदक, च्या, बिस्कीट, शेव बी हाडून दितात. तर आयज आमी कोंकणी पुस्तकांतलो नवो पाठ शिकतलीं. नांव जावन आसा इपन. चलात तर पाठाचें वाचन करुया. पाठ 7वो इपन. इपन बस. कप धर. गरम गरम. दवर. कप दवर. घर पळय. इपन बस. कप गरम दवर. द ई क. पुस्तकांतलें चित्र बारकायेन पळयात. पुस्तकांत दिल्ल्या चित्रांत तुमकां कितें कितें दिसता? ह्या पुस्तकांतल्या चित्रांत आमकां दिसता घरा कुशीक एक झाड आसा. एक भुरगो सोंप्यार बसला. एक चली ताका कपान च्या दिता. च्या कशी आसा? च्या गरम गरम आसा. च्या गरम आसा हें तुमकां कशें कळ्ळें? कितें म्हणटात? कपांतल्या च्यायेंतल्यान धुंवर येता म्हूण? बराबर. त्या धुंवराक आमी वाफ अशें म्हणटात. ह्या पाठांत पवनागेर आनी रत्नागेर तांचो इश्ट इपन येता. तो येतकच इपनाक ती दोगांय बसपाक सांगता. रतन घरान वचून कप भरून च्या हाडटा आनी इपनाक दिता. ती च्या गरम गरम आसता म्हूण जतनायेन घट धरपाक सांगता. मागीर च्या थंड जायसर ती सोंप्यार दवर आनी आपलें घर पळोवपाक लायता. हाच्या वयल्यान आमकां दिसता इपन पयलींच फावट पवनागेर आनी रत्नागेर आयिल्लो म्हूण ती ताका आपलें घर पळोवपाक सांगता. ह्या पाठांत नवीं उतरां आयल्यात ती अशीं. इपन बस. कप गरम आनी निमाणें दवर. द दवलो. ई इसवण. क कप आनी कमळ. आतां पाठाचें परतून वाचन करुया. पाठ 7वो इपन. इपन बस. कप धर. गरम गरम. दवर. कप दवर. घर पळय. इपन बस. कप गरम दवर. द ई क. आतां पाठांतलीं नवीं अक्षरां कशीं बरोवपाचीं तें पळोवया.
दवलो शेतान उबो बावलो. इसवण उदकाची जाली जिरवण. क कप पार्वती करता जप.